सोम्या, तुझो मोगासो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून जेजूक आयिल्ली खबर. जेजूक मार्तासो आनी तिचे बहिणी मरियसो आनी लाजारासो मोग आसलो म्हणलें सुवार्तेकाराचें वक्कणे. हाका ताचो कितलो मोग आसलोलो पळया म्हणून जेजू आनी लाजारा उदेशी जुदेवांचो उद्गार जेजूक लाजाराच्या कुटुंबा उदेशी आसलेल्या मोगाचें वर्णन दितात. पूण सुवार्तेच्या शेवटाक आनी एक मोगा संबंध व्यक्त जाल्लो दिसून येता. हो सुवार्तेच्या शेवटाक सांगिल्लो संबंध सुवार्तेचें केंद्र. हो मोगा संबंध लाजाराच्या फोंडा लागीं जेजून आपल्या बापा लागीं केल्ल्या मागण्यांत आटापला. जेजू म्हणटा, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यारय तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमानचे खातीर हांव अशें उलयतां. बापा आनी पुता जेजू मदलो मोगाचो बांद आज व्यक्त जालो. पुताक बाप आयकता म्हणच्यात हो मोगा संबंध धर म्हणून दिसलो. लाजाराक मरणांतलो जिवंत केल्लो जेजू आपल्या शिसांनी चिंतल्ल्या लाजाराक न्हिदेंतले उठोवच्या हंतातावन मरणांतले उठोवच्या हंताक व्हरून पायता. शेकी हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हणच्या आपणाच विशांतल्या उसल्या उगडापणाच्या शिखराक व्हरून पायता. तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना आसलो म्हणले स्त्रियेक जेजूक सतमानच्यांत आटपलेली दैवीक महिमा उगडापी करता. जेजूक देवाचो पूत म्हणून सतमानप एका महान मोगाचें सतमानप आनी एका महान मोगांत रिगप म्हणून जेजू स्पश्ट करता. सतमानप वा दैवीक मोगांत रिगप मरण नाश करता आनी मरणाचेर जैत हाडता. हांवूच पुनर्जिवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जी येतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो सासनाक मरसो ना म्हणलोच हे मोगाचे काणयेचो सार. हेंच बापान धाडलेल्या पुताक जेजूक सतमानतल्यांक जेजूनच उगडचें सासनीक जिविताचें दार.